बीजेपीच्या पार्टीन आयज आपले जे कॅडर आसा, आपले जे वर्कर्स आसा, जे मंडळाचे ऑफिस बेरर आसा, थोड्या मतदारसंघांनी हाणे आपल्या ह्या डेडिकेटेड जे कॅडर आसा, जे पार्टी वर्कर आसात, तांकां आयज जे अलायन्साचे मंत्री आसा तांचे कडेन जवळ जवळ विकल्यात आनी तांकां रस्त्यार सोडल्यात सारके. कारण कार्यकर्त्यांची टॉर्चर, ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचे ह्युमिलेशन आनीक तांकां त्रास दिवप, तांचो खंयचो तरी धंदो आसा ताचे वाटेर लागप जावं तांचेर फॉल्स केसीस घालप आनी तांकां हॅरस करप, तेन्ना कार्यकर्त्यांची आयज गोची जाल्ली आसा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात, बीजेपीच्या मंडळाचे कार्यकर्ते, बीजेपीचे वर्कर्स हार्डकोर हे ओपोजिशन पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन मारून आपली व्यथा सांगतात आनी मदतीचो हात मारतात. म्हणजे म्हाका तेंची इतली काकूट दिसली, म्हणजे इतली तेंची वायट परिस्थिती. तुम्ही इमॅजीन करा खंयच्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान हे बीजेपीचे कार्यकर्ते वयता आसतले. गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट केला की भारतीय जनता पक्षाच्या कॅडराचे कार्यकर्त्या संदर्भात म्हाका ताका एकूच सांगून दिसता की तेणें आपल्या काँग्रेस पक्षा कडेन पळोवचें. काँग्रेस पक्षांत कितली कार्यकर्त्यांक किंमत आसा ती आमकां खबर आसा. आमच्या पक्षा भितर सगळे कार्यकर्ते, सामान्याचो सामान्य कार्यकर्त्याक सुद्धा योग्य मान राखलो गेलो वता. कार्यकर्त्याकूच आमी किंमत दिता आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेरूच आमचो पक्ष वाडटा. तेणें आपल्या पक्षा कडेन पळोवचें, पक्षाची दुर्दशा जाता ती तेणें पळोवची. बीजेपीचे तिगूय खासदार पणजे मिडियाक मेळ्ळे. मंत्री आमदार शेतात देंवतात ते पळोवन श्रीपाद खोशी. आयुष मंत्रालयाचो गोंयचो प्रोजेक्ट थंय एनओसीक आडकला. त्यामुळे बरी गोष्ट आसा की आमचे काही आमदार मंत्री आज शेतांक वचूंक लागले. ही बरी गोष्ट काय तांचे अनुकरण जनता करतली. त्यामुळे निश्चितपणे आमचे गोंयचे शेत वाडटले, हातूंत दुबाव ना. या डिले जाला खरो, कारण काहीतरी गोष्टी मागीर स्पोर्ट्स 2 जाणांच्यो जमनी तातूंत आशिल्ल्यो, स्पोर्ट्साच्यो आनी हेल्थ मिनिस्ट्रीच्यो. मागीर ती फायल एकदां गेली, परत येयली, अशें कांयशे एडमिनिस्ट्रेटीव हेका लागून उरल्या. पण सीएमान लक्ष घातलां. मात हे आठवड्याकच ते कॅबिनेट नोट तयार जाला. ह्या आठवड्याक तो मेळटलो अशी अपेक्षा हांव धरतां. आनी काम जालें, एनओसी मेळ्ळी, पोजेशन मेळ्ळें की काम लगेच सुरू करतले. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.